साध्या काळाचो 20वा इतर जराल प्रस्तावन. देव बाप सगळ्या मनशा कुळान साल्वार जावंक जाय म्हूण आशेता. ह्या पासून देव पुताक तो ह्या संवसारी धाडटा आनी आपली खुशी मनशा कुळाक कळीत करता. देव कोणाचेच नास आशेना, बगर साल्वासांव ताच्या योजनाचो शेवट जावन आसा. देखून जेजू ह्या संवसारांत आयलो केवल सांडून गेल्ल्या इस्रायल परजेक फाटीं हाडूंक न्हय, बगर सगळ्या मनशा कुळाक देवाच्या साल्वसावांत भागीदार करूंक. सर्गा राजांत सगळ्यांक येवकार आसा. देव कोणा मदें पक्षपात करिना. कितें आमी परगट करता तें आमकां क्रिस्तांव करिना, बगर आमी कितें जियेता तें आमकां भावार्थी करता. आमच्या जिणेचो प्रकाश सगळ्यांनी प्रसारूंक जाय. आमची जिणी पारकिल्या आमच्या भोंवतणी अशा लोकांनी इगर्ज मतां सगळ्या मनशा कुळाक म्हळें समजून घेवंक जाय. देखून आयची देवस्तुती देव सगळ्या मनशा कुळाचें साल्वसांव आशेता म्हणलें शिकयता. तर देवा कुशे प्रकार जिणी सारूंक ह्या संभ्रमांत करपा मागया. पयलें वाचपाक प्रस्तावन. इजाया प्रवादी इस्रायल परचेक लिपून आसलो गोठ उगडापो करता आनी देव कोणाकच ताच्या मोगात थावन वेगळें करूंक आशेना, कारण देवाच्या देवळांत सगळीं ताचें आराधन करतलीं आनी ताच्या साल्वसावांत सगळीं भागीदार जावन आसात म्हणलें कळयता. तर देवाचो लिपून आसलो गोठ उगडापें करचें हें उतर आतां आमी चीत दिवन आयकुया. दुसरें वाचपाक प्रस्तावन. जायत्या जुदेवांनी जेजूक स्विकार करूंक ना, पूण सांत पावल तांकां समजावन सांगता. देवाची काकूळट आनी दया मेद मेद नासलेली. देव तांणी दिल्ली देणी फाटीं घेना, पूण जेजूचेर विस्वास दवरून जियेल्यार देवाच्या साल्वसावांत भागीदार जातलीं म्हणलें कळयता. तर आमच्या साल्वसावा पासून वावरूंक प्रेरण दिवचें हें उतर आतां आमी चीत दिवन आयकुया. शुभवार्ताक प्रस्तावन. जेजू कानान घान स्त्रियेचो भावार्थ पळयोवन आसरी पावता आनी ताणें स्थापीत करच्या देवाच्या राजा विशांत ताका समजणी लागता. देवान येवजिल्लें साल्वसांव केवल विंचलेल्या लोकांचें मात्र न्हय, बगर सगळ्या मनशा कुळाचें म्हणलें उगडापें करता. तर भावार्थान वाडूंक आदार दिवचें हें उतर आतां आमी चीत दिवन आयकुया. भावार्थ्यांची प्रार्थना. पयलें पवित्र सभे पासून. सर्गींच्या बापा, पवित्र सभेच्या मुखेल्यांनी संवसाराच्या सर लोकांनी तुज्या साल्वसावांत वांटिल्लीं जावंक वावरिशें तांकां तुज्या ससायेन भर म्हूण मागता हांव. दुसरें देशा पासून. मोगाळ बापा, आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी सर लोक तुजी भुरगीं म्हणलें समजून पक्षपात करिनासता सर्वांच्या अभिवृद्धी पासून वावरूंक तांकां तुज्या कृपेन भर म्हूण मागता हांव. तिसरें पिडेस्तां पासून. दयाळा बापा, आमच्या पिडेस्त प्रायस्त आनी निर्गतिकांनी तांच्या भावार्थांत दंडळ नासतना जिवीत तुजेर बरो वचून जियोंक तांकां तुज्या ससायेन भर म्हूण मागता हांव. चवथें काजारी जोड्या पासून. विस्वासी बापा, सर काजारी जोड्यांक तांच्या काजारी जिवितांत तृप्ती लाभय. भुरगीं आशेतल्यांक भुरग्याचें देणें फावो करून तांचें जिवीत फळां बरीत कर म्हूण मागता हांव. पांचवें क्रिस्ती कुटुंबा पासून. काकूळदार बापा, आमच्या कुटुंबांनी भावार्थ वाडय आनी चडय. आमी सर एका कुटुंबा वरी मोगान मैपासान आनी बोगसाणीच्या स्पिरितान जियोंक अशें सबारांक तुज्या राजाशी आकर्शीत करिशें आमकां तुज्या ससायेन भर म्हूण मागता हांव.